सगळी बिरावया. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या स्वामिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जावन आसा दुसरो दीस रुजाय सायबिणीच्या परबेच्या तयारेचो आनी आयच्या सेवाधर्माचो विशय काजाराच्या साक्रामेंताक आत्मिकतायेन तयारी करून गोराब्याक मोगाचो संतोश. इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, मॅरेजीस आर बिल्ट इन हेवन अँड आर लिव्ड ऑन अर्थ. म्हणजे काजाराचो साक्रामेंत स्वर्गार तावन बांदून येतात आनी तो आमी संवसारांत जियेतात. काजाराच्या साक्रामेंता वरवीं दोन काळजां जेजूंत एक जातात. तर ह्या साक्रामेंताची कोड ओळख घेवन आत्मिकतायेन आपली तयारी करून आनी आपलो मोग सोबे माजार परगडटात तो सदांच तीर सांबाळूंक काजाराचो साक्रामेंत जोडूंक तयारी करतल्या सगळ्यां पासत रुजाय सायबीण मायेच्या मोजतीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत बापा लागीं मागुया. आणि प्रितीच्या भावा भयणीनो, लग्नाची तयारी करतना घडये जायते पावटी आमी भायली तयारी केल्या, आत्मीक वाटेन आमी तयार जावंक ना. देखून ल्हानविकायेन पातकांची दूख धरून स्वामियाचे खाकोती कुलो मारया. सगळीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपदात देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन स्थान सांगवार मरे सगळें दिवतां भोगता. आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वर देवा लागीं विनोद करात. प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची कागद करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Cristo, Padu.
प्रार्थुया आयज 2 इंतेसावासांत पयले इंतेसांव जोझफ आनी मेरिफा वेलो आमचे खातीर मागुया, कुटुंबाचेर सुभां आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आनी दुसरें इंतेसांव फिलोमेना फेर्नांदीस आयज आपलो वाडदीस समरपता. जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासतना कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो कर म्हूण तिचे पासत मागुया. आनी तेच भाशेन मागूंक लायलां बरी भलायकी अंद्राद फॅमिली तांच्या कुटुंबाक बरी भलायकी फावो कर म्हूण ह्या मिसांत तांचोय उगडास करुया. आमची गुप्ती ते सवा रुजाई सायबिणीचे मोजतीन सर्वेश्वरा मुखार दवरुया. ओदी करून लोग्नीक साक्रामेंताची तयारी करतना आत्मीक वाटेन तयारी करूंक तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया. सर्वेश्वरा देवा, भोव भागिवंत आंकवार मारेक आमी आयज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिजे विणवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या स्वमिया तुज्या पुता वरवीं जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक भागिवंत जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या सुपुर्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हळ्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बोगोर कोरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचे अंतस्कोण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच कुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण आमकां गमून येतलें आनी आमचीं काळजां ताच्या मुखार आमी शांत करतले. कित्याक देव आमच्या अंतस्करणां परस व्हड आनी सगळें ताका थावें. प्रितीच्या भुरग्यांनो, आमचें अंतस्करण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटां आनी ताका मानता तें आमी करता. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. तो आमचे सवें जियेता म्हूण ही खुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतर हें. आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. म्हणुया, जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बलिश्ट जायत वेतली. प्रामाणीक मनशांची संसद सुदय. जबाब, जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्तकाय ताचें प्रामाणीकपण सासनाक तोखतलें. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा. कित्याक तो खोणवालो, दोयाल काळजाचो आनी सुगुनी. जबाब, जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रामाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेकाली. ताचें कालीज तीर आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेन रावता. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. जबाब, जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञो संतोशान पाळटा तो मनीस भागी.
तो आपले कालीज गोड दवरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें गोडथान जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब: जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. सदोल हातान तो दुबल्यांक वांडटा, ताचें बरेंपण तोखतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब: जो कोण सर्वेस्पराच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. क्रिस्ताचो जुल्म असो जालो. ताचे आवयक मारेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जिवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पोदवेन ती गर्भेस आसा म्हूण गवमून आयलें. तिचो पोती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना ओचित ताका सोपणान सर्वेश्वराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्याचे पोदवेन सोबावला. ती एका पुताक जोल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिचे पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेश्वरान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात, एक आंकवार चेडूं गर्भेस जातलें आनी तें एका पुताक जोल्म दितलें आनी ताका इमानुएल म्हूण गे आमचें मोदें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडटलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. आनी तिणें आपल्या पुताक जोल्म दिसोर ताणें तिजे लागीं एकवट करूंक ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या इश्टानो, काजाराच्या साक्रामेंताक आत्मीकतायेन तयार जावन गोरेब्याक मोगाचो संतोश ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता. स्पिरिच्युअल प्रेपरेशन फॉर द सॅक्रमेंट ऑफ मॅट्रिमनी. आनी म्हजो नियाळ करतना म्हाका एक फांकी खांताराचो उगडास आयलो जें क्रिस पेरीन बरयल्लें आनी लॉनान तें गायलें. आमी जायत्यांनी
तें आयकलां सोबीत कांतार तें केन्ना तो दीस येतलो इगोर्जेच्या दारार मेवतलो पाद्री येश्तोलान आमचे याद बांदतलो एकवट आमचो जातलो रेस्पेराची नेश्तेली तुजे कुशीक दिमेर आसतली. प्रतीच्या बांबडनो हें सोबीत गीत गडेक आमच्या जायत्यांचें तें आवडीचें आनी फुडें उतरां ताची सोबीत ते म्हणटा पाद्री सांगतलो मीस आनी शेवटाक सोंपयतना ते म्हणटा सायबा कांतार करून हें तुकाच सांगता सोंपण खरें जावं म्हूण हांव मागतां सोंपण खरें जावं म्हूण हांव मागतां. प्रतीच्या इश्टानू सोबीत गीत हें पूण तातूंतल्यान जायतीं आत्मीकपण आमी पळयता. केन्ना तो दीस येतलो इगोर्जेचें दार ताचे कुशेक दिमेर आसतली पाद्री एस्तोलान आमचे हात बांदतलो पाद्री मीस सांगतलो हांव देवा लागीं मागतली हें सोंपोन खरें जावं. सगळें आत्मीकपण आमी पळयता. मागणें मीस पाद्री दिमेर मागणें करप आनी प्रितीच्या बाबडनो सगळ्यांचें एकूच सपन की आपणाक फावो तो एक सांगाती मेळचो आनी मोगाचो गोराबो मोगाचो कुटूंब घडचो आनी हें सपन हें खाजार एका दिसान पुरें जायना. आमची लग्नां जातात बरें बेण बरें जेवण बरें हॉल बरो गावन म्हत्वाचें म्हणिना पूण पृथ्वीच्या भावभयणीनो त्या वन अदीक म्हत्वाचें म्हणल्यार आत्मीकतायेन गोराब्यांक खरो संतोश मेळटलो जाल्यार काजाराची तयारी आत्मीकतायेन जावंक भोव गरजेचें. स्पिरिच्युअल प्रिपेरेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हाकाच लागून पाप साहेब अमोरत लतित्स्यांत ह्या दाखल्यांत म्हणटा if marriage preparation is superficial, couples will have a weak foundation to withstand the inevitable crisis. जरी तर वयल्या वयर बिश्टी तयारी जाली सगळी भायलोच दोबाजो जालो आनी आत्मीक तयारी जायना जाल्यार हो काजाराचो साक्रामेंत तोगूंक भोव आगोड. बुनियाद जरी तर आमी जेजू क्रिस्ताचेर आमी घालिना मागण्यांचें जिवीत आमकां आमच्या लोग्नीक जिवितान ना जाल्यार हो कुटूंब केन्नाय कोसळटलो. आनी त्या फुडें पाप साहेब म्हणटा मॅरेज इज मोर दॅन अ वेडिंग सेरेमनी. कॅथलीक मॅट्रिमनी इज नॉट वन डे सेलिब्रेशन but it is a vocation, a journey to holiness that embraces one's entire life. आमकां दिसता काजार म्हणल्यार रेस्पेर जालें हॉलांत आनी जालें काजार म्हणल्यार एक दीस न्हय पूण पुराय आख्खें जिवीत. काजार म्हणल्यार एक खेरीत आपोवणें आनी पाप साहेब म्हणटलो लोग्नीक जिवीत जावन आसा एक भावार्थाची यात्रा. A spiritual journey of faith. प्रभूच्या भावभयणीनो देखून भोव म्हत्वाचें आत्मीक तयारी spiritual preparation is very very important. आनी ह्या दाखल्यान पाप साहेब अमोरत लतित्स्यान भोव सोबीत ताणें तो बरयला. केन्नाय संदी मेळटा जाल्यार आमी तो वाचचो. तो म्हणटा जसो एक पाद्री एक मोटवाशी एक माद्री भयण आपली तयारी करता न्हू एक सुमान न्हू एक म्हयनो न्हू एक वरोस पूण 12-13 वर्सां ती आपली तयारी करतात. तेच भाशेन लोग्नीक जिवितान तयारी जावंक भोव गरजेची. न्हू एक म्हयनो जायते पट म्हणटा फादर म्हाका बोटीर वचूंक जाय हांव UK-तान आयलां म्हज्या व्हंकलेक हांवें UK व्हरूंक जाय एका भितर लोग्न जावंक जाय. सगळो घुसपाक गोंदळ फावो ती तयारी आमी करिनात. देखून पृथ्वीच्या बाबडनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा मारेक आनी झुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें बित्रोतल
आनी जुदेईन म्हणजे इन द जुईश ट्रेडिशन हें लग्नाचें उतर म्हणटात तें betrothal lasted for 1 year. एक वरस जावंक जाय आसलें. खोल ओडोक घेतल्या उपरांत देवान तांकां आकारले उपरांत ती ओय म्हणटाली आनी उपरांत लग्न जातालें. देन देर वील बी कन्झुमेशन ऑफ मॅरेज. आनी आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा मारेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. म्हणजे तांणी वेळ घेतलेलो एकामेकाक ओय म्हणूक, एकामेकाक सजमूक, देवाची येवजण आपल्या जिवितान सजमूक. प्रदुशा बाबडीनो हें भोव म्हत्वाचें. वेळ करूंक भोव म्हत्वाचो. लेट इज नॉट गेट मॅरीड इन हेस्ट. म्हणजे बेगीन बेगीन आमची काजरां करची न्हय, पूण देवाची येवजण एकामेकाक सजमूंक भोव गरजेचें. देखून प्रदुशा बाबडीनो देवाच्या उतराच्या उजवाडान आत्मीक तयारी कशी जावची, खंय सुरू जाता, आमी ह्या विशयाचेर आमचो नियाळ फुडें व्हरुया. पयले सुवातेर मॅरेज प्रिपॅरेशन बिगिन्स एट बर्थ. पाप साहेब म्हणटा आमची लग्नाची तयारी जेन्ना भुरगें एका कुटुंबान जल्मता तेन्ना तान सुरू जाता. आमी घडये विचारतले कशे भाशेन, पूण पाप साहेब उगडास करता वी आर बॉर्न, वी ग्रो अप एंड सराउंडेड बाय फॅमिलीज थ्रू आउट अ लायफ. जेन्ना एक भुरगें जल्मता आवय बापूय, भाव भयण, तिमाय तित्यो, सोयरीं, शेजारी, ही सगळीं एवरीबडी इन्फ्लुएन्सीस देम. तांची आकारणी एका कुटुंबान जाता. देखून पाप साहेब म्हणटा लर्निंग टू लव समवन डज नॉट हॅपन ऑटोमॅटिकली. म्हणजे एका दिसा भितर आमी मोगान पडना ना, मोग करूंक आमी कुटुंबान शिकता. इट इज अ लायफ लॉंग प्रोसेस. वी चूज, वी लर्न टू लव इन द फॅमिली. आमी म्हणटा न्हय बी तशें बात, बी तशें बात. प्रदुशा बाबडीनो देवाच्या उतराचेर नदर मारुया. भाग्यन जुजे जेन्ना ताका खबर पावली की ती आवयपणाच्या बेसार आसा म्हूण ताका खबर नासली की ती पवित्र आत्म्याचे कृपेन तिच्या कुसव्यान तो भुरगो सांबाळला म्हूण. आनी भाग्यन जुजे घडये ताणें चिंतलें आपल्या जिवितान मारेन आपल्या विस्वासघात केलो. आपूण तिचे लागीं लग्न जावंक सोदतालो, लग्नाचें उतर दिलें, पूण तो तिका सोडून दिवंक येवजिता गुप्ती. प्रदुशा बाबडीन उगडास धरचो तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तो तिका कित्याक गुप्ती सोडून दिवंक येवजिता. कित्याक जरी तो ताणें सभे माजार सांगलेलें तो भुरगो आपलो न्हय म्हूण, जाल्यार मारयेक कायद्या प्रमाणें फातरांचें मरण फावो जाता आसलें. शी वूड बी कंडेम, स्टोन टू डेथ. आनी देखूनच प्रदुशा बाबडीनो तो तिका गुप्ती सोडून दिवंक येवजिता. हें दाखोड करता की खरेपणी जुजे तिजो मोग करता. मोग करतालो म्हूण तो तिका बक्षिता. भाग्यन पेद्रू आपल्या चिटीन म्हणटा लव कवर्स ओवर अ मल्टिट्यूड ऑफ सिन. म्हणजे प्रतिमोग खूब खूब पातकां धांपता, खूब खूब पातकां भोगसूंक तयार आसा. बिकॉज ही लव्ड हर, ही फॉरगिव हर. तो तिजो मोग करतालो म्हूण तो तिका बक्षिता आनी म्हणटा घडये गुप्ती तिच्या मोगया लागीं तिका लग्न जावं दी. हाका म्हणटात खरो मोग. आनी आय थिंक दीस हॅड अ इन्फ्लुएन्स ऑन जिजस. कित्याक भुरगें जेन्ना कुसवेन रचून येता भुरग्याक सगळें थावें जाता, सगळें इन द सबकॉन्शियस. आनी हाजो प्रभाव जेजूचेर पडलो. कित्याक फुडाराक आमी पळयतालो जेजू वाडलो. जेन्ना ती पोदवार रस्तरी ताका म्हणटात आतांच ती पोदवारान सांपडल्या आनी तिका फातरांचें मरण फावो जातलें. जेजू तिका बक्षिता. जेजू कितें तरी बरयता, कोण तरी म्हणटा जेजू जमणीर पातकां बरयतात, पूण एकलो बरयणार म्हणटा जेजू आपल्या आवयचो उगडास जालो. बिकॉज ही वॉज ऑल नोईंग. कशे भाशेन जुजेन आपल्या बापायन तिका आपणायली. जरी तिका सभे माजार लॉज केली जाल्यार तिकाय मरण फावो जातलें आसलें. तो जेजून सदांच ओस्तऱ्यांक मान दिलो. हें आमी कुटुंबान शिकता. प्रदुशा बाबडीनो आमचो आवय बापूय कशीं जियेतात, कशीं एकामेकाक सजमतात. एक ल्हानसो एड हांवें पळयलो टीव्हीचेर. दोग इश्टां म्हणजे घोव बायलां आपल्या इश्टा इश्टिणीक भेटूंक वेतात आनी तांचीं दोग भुरगीं खेळटात. आनी ती आवय विचारता कितें तुमी खेळटात. ती म्हणटात वी आर प्लेईंग हजबंड एंड वायफ.
आनी ती आवय ताजे लागीं बरी विचारता कितें तूं कोत्ताय तें म्हणटा म्हजो घोव ऑफिसांतल्यान आयलो आनी आतां तूं कितें कोत्ता हांव ताका जेवण वाडटली मागीर तूं कितें कोत्तलो तो म्हणटा हांव पण जेवण भायर मारतलो म्हाका बरें लागना मागीर कितें कोत्तलो मागीर ताज्या केंसान धरतलो आनी ताका हांव मारतलो आनी ताजी आवय थोटाक जाता आनी ते म्हणटा हें कितें तूं उलयताय तो म्हणटा म्हजो बापूय सदांच हें घरा करता माय फादर इज डुईंग दीस एट होम आनी पृथ्वीच्या बामणीनो आमचीं भुरगीं आमचे लागीं शिकतात गोडेक तुजो घोव आसतना तूं दुसऱ्याक घेवंक भोंवताय तुजी बायल आसतना तूं आनी कोणाच्या मोगान पडलें अँड चिल्ड्रन थिंक दॅट इट इज नॉर्मल डिवोर्स जालो आनी भुरग्यांक दिसता अशेंच आमच्या कुटुंबांनी घडटात हाका म्हणटात कुटुंब आनी मागीर तीं वाडटात आनी हो वायट परिणाम तांचे जातात मागीर तांचीं काजरां तोकोनात देर इज ऑल्सो एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर कित्याक आवय बापूय तशें करतालीं देखून पृथ्वीच्या बामणीन म्हणटा पाप साहेब म्हणटा भुरग्याच्या लग्नाची तयारी जेन्ना भुरगें जल्मता जल्मानुस्तान ताची आकारणी पृथ्वीच्या बामणीन सुरू जाता चिल्ड्रन लर्न एवरीथींग फ्रॉम इन द फॅमिली एका कुटुंबान ती सगळें शिकतात एकामेकाचो मोग एकामेकाक मानान लेखूंक एकामेकाक रेस्पेद दिवंक हें सगळें ते कुटुंबान शिकतात देखून पृथ्वीच्या बामणीनो जेजू म्हणटा एक चेडो आपल्या आवयक बापायक सोडटलो आनी तो आपले पोतिनीक एक जातलो म्हणजे कितें जसो जें आवय बापायचें नातें आसा तें तुटतलें आनी जो आपलो आवय बापूय एक पोती आनी पोतीन कशी जियेतात आतां तांचे भाशेन तो जियेतलो म्हणजे आपल्या आवय बापायची देख घेतलो देखून पृथ्वीच्या बामणीनो आमी नियाळ करूंक फावो आमी घोव बायलांचें आमचें जिवीत कसलें जालां इज आ लायफ एग्जाम्पलरी आमी घोव बायलां कशीं आमच्या भुरग्यां सांगाता जियेतना कुटुंबान जियेता सुखान दुखान पिडेन भलायकेन एकामेकाक विस्वाशी रावतली ही भास आमी बेस बरी सांबाळ्ळ्या जायत आनी हाजो बरो प्रभाव आमच्या भुरग्यांचेर जाता जायत घोडेक आमचें जिवीत वायटोवें एकामेकाक विस्वासघात केला एकामेकाक झगडटात डिवोर्स जाल्यात आनी देखूनच हाजो वायट परिणाम आमच्या भुरग्यांचेर जाता तर बरी लग्नां जातलीं जाल्यार आमचें कुटुंब बरें जावंक आत्मिकतायेचें कुटुंब जावंक भोव गरजेचें आर होम्स आर फॅमिली शूड बी स्पिरिच्युअल फॅमिली देखून दुसरे सुवातेर भोव म्हत्वाचो पाप साहेब म्हणटा प्रेयर एज एन एसेन्शियल पार्ट ऑफ मॅरेज कुटुंबान मागणें आसूंक भोव गरजेचें प्रेयर इज फंडमेंटल नॉट ओन्ली टू क्रिश्चन लायफ बट टू एनी वोकेशन जावं एक पाद्री जावं एक माद्री वो खंयचोय तो म्हणजे तुजें आपोणें जावं मागणें भोव म्हत्वाचें डीपली रुटेड इन प्रेयर बी डीपली रुटेड इन प्रेयर बोथ पर्सनल अँड कम्युनिटी प्रेयर जायते फावटी एक आवयच आसता कुटुंबान बापूय घडयेक जायते फावटी कुटुंबान मागणें करतलो तेरसाच्या मागण्यांत आसतलो दिसना पृथ्वीच्या बामणीनो भोव गरजेचें देखून हांव म्हणटालो बरो ड्रेस बरें बँड बरो MC गरजेचें हांव म्हणना गरजेचें न्हय म्हण इट इज इम्पॉर्टंट बट मोर दॅन दॅट स्पिरिच्युअल प्रेपरेशन कितली आमी आदीं फुडें तयारी करता कितलें बँड पयलीं आमी हॉल पयलें बूक करता बट कन्फेशन आमची लग्न जाता सगळें आदलें पातकी जिवीत विसरोन एक बरो कुमसार करतलो आमी बॅचलर पार्टी म्हूण करता रोस करता जेवण घालता पूण केन्नाय एक रिकलेक्शन एक रितीरान भाग घेवंक भोव गरजेचो म्हाका उगडास येता म्हजो इश्ट सांतनेज रिचर्ड जेन्ना तो लग्न जालो ताणें सगळें केलें पूण म्हाका बरें दिसलें लग्नाचे पयले आदले राती ताणें एक ल्हानसो रितीर क्रूज द मिलाग्रीस म्हणजे ओल्ड गोवा ताणें रितीरान भाग घेतलो रात ताणें मागण्यांत सारली काय बरी वस्त हेंय आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान जी कोण लग्नाची तयारी करतात तांणी आपणावंक भोव गरजेचें प्रेयर कम्स टू रेस्क्यू इन अ मॅरीड लायफ मागणें आमच्या आदाराक पावता आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेन्ना जुजेक कळ्ळें की तो भुरगो आपलो न्हय म्हूण तो न्हिदूंक गेलो आनी कसो हो येदो व्हडलो प्रश्न आसतना जुजेक न्हीद पडली जायत हाव कुड ही स्लीप पृथ्वीच्या बामणो पवित्र पुस्तक म्हणटा तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी दुबाव विरेत न्हिदूंक वेचे पयलीं
बागीन झुजेन हो आपलो प्रश्न देवा मुखार मागण्यान ताणें वेलो जायत सायबा मारेक आनी म्हाका लग्नाचें उतर जालें तो भुरगो म्हजो न्हय कितें हांव करूं तिका हांव सोडून दिवंक येवजिता हांव सगळे घुसपाक गोंदळाक सांपळ्या तुजी वाट म्हाका दाखय आनी जो कोण सर्वेश्वराचेर विश्वास ठेवता देव ताका केन्नाच साणिना देखून देव आपल्या दुताक एका सपनान धाडटा ताच्या आनी ताका म्हणटा जुजे दाविदाच्या पुता मारेक तुजी पोतीन कशीक घेवंक भिवू नाका आनी देखून पृथ्वीच्या बामणो जो कोण सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरता मागण्याचो मनीस देव ताका सदांच आदार दिता आनी देखूनच जुजे सपनांतलो उठलो देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे ताणें मारेक आपणायली Sometimes we are not able to handle crisis in our married life. It is not a bed of roses. दुबाव रे सगळ्यांच्या जिवितान प्रश्न आडकोडी दुबाव अविश्वासीपण येता पूण जायते फावटी आमचे कुटुंब कोसळटात कित्याक आमच्या कुटुंबान मागणें ना उत्मीक तयारी आमी करूंकूच ना पृथ्वीच्या बामणो देखून आमी स्लिपींग जोसफ म्हणटा म्हणजे पाप साहेबाक जायती ताची भक्ती तो जायते फावटी आपली मागणी बागीन जुजेच्या इमाजी पोनाक घालता म्हणटा ए बागीन जुजे जसो सगलो तुजो विश्वास तुवें सोम्याचेर ठेवलो मागण्यान तुवें सोम्याचेर पावत ठेवलो तीच भाशेन आमची मागणी देवा मुखार दवर म्हाका दिसता आमी आमच्या जिवितान उत्मीक वाटेन ओदीक करून मागण्यांत वेळ सारूंक जावं लग्नाची तयारी करतना अकोल नवरो ब्लेसड सॅक्रमेंटान विजीट करून कुमसाराच्या साक्रामेंतान एक ल्हानसो रितीर जावं पवित्र पुस्तक वाचून आमची उत्मीक तयारी करूंक भोव गरजेचें कोण तरी म्हणटालो वेन द सेंटर कॅनॉट होल्ड थिंग्स फॉल अपार्ट म्हणजे कितें आमची लग्नाची बुन्याद कितें बरें बँड बरें हॉल बरो गावन बरें जेवण बरें वेडिंग प्लॅनर ना पृथ्वीच्या बामणेन दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट पूण मागणें सेंटर शूड बी क्रायस्ट स्पिरिच्युअल प्रेपरेशन कसलीय आडकोड येवं कसलेंय तुफान येवं जी अकोल नवरो मागण्यांत थिरपण सांबाळटात ताणें फुडाराक कसल्याय प्रश्नाक कसल्याय आडकोडीक फुडो करूंक जाता देखून पृथ्वीच्या बामणीनो आमची आदल्यांची चाल आसली परंपरा आसली बरी रीत म्हणजे लग्नाची तयारी करतना ती आपल्या हातांनी पेरपेत सुकोर सायबिणीचें पानेल करतालीं वो आजून पासून वतात म्हणजे रुजाय सायबिणीची इमाज एका सांताची इमाज आपल्या कुटुंबान जे लग्न जातात थंयसर ती वतात कितें दाखोड करूंक म्हणजे ह्या भाग्यवंताचें जिवीत ह्या आंकवार मारेचें जिवीत सायबीण माय जसो तुवें तुजो कुटुंब मेहनतीन बांदलो लांदीक जाली देवाचेर विश्वास दवरलो मागण्याची वस्तुरी जाली तेच भाशेन जो कुटुंब हांव सुरू करता उत्मीकतायेन आत्मीकतायेन हे तुजे गूण आमी आपणावंक आमकां करपा दी हाजो समज पूण जायते फावटी आयज तो फॅशन जावंक गेला व्हरपाची म्हूण वतात पूण खरी आत्मीक तयारी आमी करिना देखून सोंपयतना पृथ्वीच्या बामणीनो पाप साहेब म्हणटा Those best prepared for marriage are properly those who learn what Christian marriage is from their own parents. आयज आमी म्हणूंक जाता बरी लग्नां जातलीं जाल्यार बरी लग्नां तोखतलीं जाल्यार जीं आपल्या आवय बापाय लागीं शिकल्यांत आनी तीच बरी लग्नां तोखतात तर पृथ्वीच्या बामणीनो आमची लग्नां बरी तोखतलीं जाल्यार आमचें कुटुंब मागण्यांचें कुटुंब आमचें कुटुंब मोगाचें एकवटाचें कुटुंब जावंक भोव गरजेचें थोडेच वेळान हो जेजू आमच्या काळजान येतलो जो एका कुटुंबान जियेलो जाच्या आवय बापायचो बरो प्रभाव उत्मीक प्रभाव ताचेर पडलो ताचो कुटुंब ल्हानविकायेचो मागण्याचो मोगाचो भोगसणेचो कुटुंब जालो ताका आमच्या काळजान शेवतना आमकां दर एकल्याक करपा मागुया ओदीक करून जी कोण लग्नाची तयारी करतात सायबा आत्मीकतायेन न्हय फकत भायली तयारी पूण आत्मीकतायेनूय मागण्यान वेळ सारून पवित्र पुस्तक वाचून कुमसार करून रितीरांनी वांटो घेवन बरे भाशेन मागण्याच्या मनान लग्नाची तयारी करूंक तांकां करपा दी म्हूण आनी घोराब्यान संतोश हाडूंक हें सोपोन खरें जावंक आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आमीन सगळीं उबी रावया आनी आमच्या घोराब्यान खरो संतोश वाडटलो जाल्यार आमकां देवाच्या कृपेची गरज
मागण्याची गरज देखून थोडीशी मागणी ल्हानविकायेन सर्वेश्वरा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी काजाराचो साक्रामेंत जोडूंक तयारी करतल्या सगल्यांक जेजूच्या मना प्रमाणे तयार करूंक आनी बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या काजाराच्या साक्रामेंता वरवीं 2 काळजांचो तेच पोरी 2 गोराब्यांचो एकवट जाता. तर बायलेन घडलोलो नवो संबंद सदांच खुशालकायेन आनी संतोशान निर्माण करूंक सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. काजाराची तयारी करतल्यांनी फक्त बायलीच तयारी न्हय पूण आपल्या कालचा मनाची तयारी करूंक आनी सोबे माजार दिलेली भास सदांच विस्वाशीपणान सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्या भावा भयणीचेर रुजाई सायबीन मायेन आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सर्वेश्वरा देवा, ल्हानविकायेन केल्ली आमची मागणी आयकून घे आनी सदांच लग्नाची तयारी करतना व्हंकलेन न्हवऱ्यान आत्मीक वाटेन मागण्या वरवीं बरी तयारी करूंक तांकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं. काळसाची थोडी मुक्ती नाका नाका बलिदान जाय मेल्याची दोया प्रीती मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केल्ली ही भेटोनी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केल्ली ही भेटोनी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केल्ली ही भेटोनी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केल्ली ही भेटोनी. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा किरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पितां आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताजे वरवीं आनी सायबीण मायचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमकां बोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां पारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा,
सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर्व काणीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या स्वम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगटाव आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताजे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकणटात तांचेय सांगाती आमचेय ताडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमचे स्वाम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेश्ट घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची तेच परी जेवण जातूच ताणें खालच घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेश्ट घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्ज नव्यानी सासणीक कर्राची रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेश्ट मनशा पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गुटपोरगो ठुया सुम्याची तुझे मरण आमी समोरतो तुझे पुरो जीवन पण आमी परगटो तुझ्या येयाक आमी वतलेतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केनी देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेश्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विश्तालले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भावाभणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेश्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पडूंक फावो कर आमा समेश्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवा माई सांगाती तुज्या पोती बागेन जुजे बागेन दवरून दिता आनी सोर्व काडी तुका मानल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमच्या गोऱ्याब्यांत खरो संतोष मेळटलो जाल्यार आत्मीक वाटेन बरे भाशेन लग्नाची तयारी करूंक दोर एकल्याक कृपा मागून सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकायो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. स्वमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक स्वमियाची शांती सुद्दां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवी आस एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चुत्रान मुखार बाबा भयणानो, आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडाबोळ तुमी सांबाळची. फकत क्रिस्ती भावार्थ्यांनी कोमयन्याव शेवंक फुडें सरची. फकत आमचे इगोर्जेंत आनी इगोर्जेच्या आंगणांतूच आमी कोमयन्या वांटल्या.
एकूच आज्ञा आमकां दिल्या आपल्याच मोगान सोगल्यां वेग एकाच उण्या आमकां वाटो दोर एकूच आमी जाल्या जेसूची आमी सगळीं जेसू मस्तो आमी साने आमच्या मनात एकूच विश्वास आमच्या काळजा एकूच आशा आमची जिणी कोशी ससो पावून बोगले एकाच आमकां वाटो दोर एकूच आमी जाल्या जेसूची आमी सगळीं जेसू मस्तो आमी साने प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत आंकवार मारेचो उगडास करून सर्गींचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांक सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सगळीं बसूया. मुगाळ बाबा पयल्यानू आयज आमचे मदें आसलो फादर मान्सुएटो आनी आसोलना फिरगोजेंत पातकूर कसो तो वावुरता. आयज ताका आमचे मदें आमी येवकार दिता आनी सगळ्या आमच्या यादनिकांच्या नांवान फिरगोजकारांच्या नांवान ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. उसणीच्या फिरगोजेंत जायतो बरो वावर करता ताका आमी बरें आवडयता. दर दिसाक कुमसाराचो साक्रामेंत सोडूंक आमकां संदी आसा. सकाळीं 6:15 ते 9 वाजता पर्यंत आनी सांजे 4:30 ते 5:30 वाजता पर्यंत. भायर सरतना लूट करची न्हय, सोकासायेन भायर सरचें. जी कोण फाटीं आसात तांणी पयलें भायर सरचें. एंट्री आनी एक्झीट गेट आसात. जी कोण म्हजे दावे वाटेन आसात, जी कोण कॉरिडरांत म्हजे दावे वाटेन बसून आसात तांणी शिमितेरी वाटेन आशिल्ल्या गेटींतल्यान भायर सरचें. जी कोण इगोर्जे फुडल्यान आनी म्हजे उजवे वाटेन आसात तांणी आदीं पोस्ट ऑफिस आसलें थंयसर गेट आसा त्या गेटींतल्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स सॅक्रिफीस करून त्याग करून सकाळ फुडें थावन जाय तो बरो वावर करतात. कांय पावटी कडेक आमी तांकां वायट उतरांनी पाचारतात. मुखार बाबा भयणांनो, आमचींच फिरगोजकारां तीं, आमचींच भुरगीं तीं, आमचींच तरणाटीं तीं करतात आपणा पासत न्हय पूण आमचे पासत मांडाबोळ सांबाळूंक.
तांकां मानान रेस्पेतान लेखुया बरें उतर तांकां दिवया हांसतें मुखामोड तांकां दाखोवया सगल्या आमच्या वॉलंटियर्सांक आमी शाबासकी दिता देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता तुमी ती दाखयतात ती मांडावळ सांबाळची कोणेय भायल्यो कोदेली हाडून इगोर्जेंत बसचें न्हय जी बसका आमकां मेळटा त्या बसका वापरून आमी शिताबेन मिसांत वांटो घेवया आयज आमचे खोलमोरोड आनी बुतिकास ह्या दोनूय वाड्यांतल्या भावां भयणांनी भायल्यान कॅन्टीन घातलेलें आसा जायत्यो खावपाच्यो वस्तू थंयसर आमकां मेळटात तर तुमी तांकां भेट करची आनी तुमचो आदार तुमी दिवचो इगोर्जेंत भितर आसा त्या सायबिणीचो उमाव घेवंक फुडें सरचें न्हय जी माज व्हडली भायल्यान आसा त्या इमाजीक पयसूच तावन मान बागोवन मान दिवचो आमच्या इगोर्जेंत आनी इगोर्जे भायर आमी एक पेटिशन बॉक्स दवरलेलें आसा तुमी त्या पेटिशन बॉक्सांत तुमची मागणी घालची आनी उपरांत आमी मागण्याच्या कुडांत ह्या सगल्या मागण्या पासत इंतेसां पासत मागता सगल्या आमच्या सिस्टरींक सांक्रिस्तींत वावुरतल्यांक वॉलंटियर्सांक PPC वांगड्यांक गायन मंडळीक वेदी सेवकांक देवाचें उतर पोरगोटूंक आनी सेवा दवरून वाचूंक आदार करतल्यांक क्रिस्त प्रसादाच्या असादारण मुणयाऱ्यांक ट्रॅफीक सांबाळटल्या कॉन्फरारीच्या वांगड्यांक आनी ट्रॅफीक पुलिसांक आनी हेरां संस्थाच्या वांगड्यांक ऑफिसांत वावुरतल्यांक आमचे दिनवास आमच्यो पिलार सिस्टर्स भायल्यान स्टॉल घालून आसात आनी थंयसर जायत्यो खावपाच्यो वस्तू आमकां मेळटात कांय वाज आनी फुलां थंयसर तांणी विक्रेक दवरल्यात तर जो फायदो तांकां जाता मिसांवाच्या वावरांत तीं वापरतात मोगाळ बाबा भयणानो ह्या दिसांनी कुमसार जावंक आमकां संदी मेळटा भायले यादनेक कुमसारांत बसलोले आसात तुमी हाचो फायदो काडचो आनी वेळ मेळटा तेन्ना त्या वेळार वचून बरें कुमसार करचें आनी परबेक तयार जावचें ह्या दिसांनी गोट्टा तांणी मागण्याच्या कुडांत वचून मागणें करूंक वेळ दिवचो जायते फावटी घडयेक मागण्याच्या कुडांत वचून वेळ दिवंक आमी चुकता जेजू आमकां सगल्यांक रावता जाल्यार बरे भाशेन आत्मिकतायेन परबेक आमी तयार जातलीं जाल्यार आमी मागण्यांत वेळ सारूंक गरज तर घडटा तेन्ना जाता तितल्यांनी मागण्याच्या कुडांत वचून तुमी वेळ सारचो आमचे सेंट विन्संट डी पॉल आमचे फिरगोजेंत गोरिबां सोबें दुबण्या सोबें जायतो बरो वावर करतात तर तांणी ह्याच वावराक आदार कसो लॉटरीज काडलेल्यो आसात भायल्यान ती विक्रेक घेवन आसात तुमी लॉटरी काडून तुमी तुमचो आदार तांकां दितल्यात म्हूण आमी रावता मुखार बाबा भयणानो कॅन्टिनांत जो फायदो जाता तो आमी इगोर्जेच्या वावरा पासत वापरता जाय तो बरो वावर आमचे फिरगोजेंत आनी इगोर्जे भोंवतणी जाला ते आमी पळयला बेश्टोच जावंक ना दुडवांचो गरज दुडवांच्या आदाराची गरज तर हो सगलो कॅन्टिनाचो फायदो ह्या बऱ्या वावराक पासत वेता म्हूण जाणो जावन तुमी तुमचो आदार दितल्यात म्हूण आमी रावता ज्यो वस्तू तुमी घेवन येतात त्यो वस्तू बरे भाशेन सांबाळच्यो भायल्यान खबर मेळ्ळ्या जी हेल्मेट बायकांचेर दवरतात ती कोण काडून व्हरता तर तुमच्यो वस्तू तुमी बरे तरेन सांबाळटल्यात म्हूण आमी रावता थंयसर एंट्री एक्झीट गेट आसात त्या गेटी मुखार कोणेच पार्क करचें न्हय आमकां सगल्यांक पार्किंग लॉट्स दिल्ले आसात इस्कॉला मुखारूय जाय तो जागो आसा तर जेन्ना आमी गेटी मुखार पार्क करतात तेन्ना भायर सरूंक भितर सरूंक आडकोळ जाता तर आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती मांडवळ तुमी बरे भाशेन सांबाळची सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव दिता आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन उबी रावया
सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. रुजाय सायबिणीक मागणे. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक तावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देव पूत मनीस जालो ते घोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खोतखोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळो शे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. तुमच्यो गरजो मारेचे विनवणेन देवा मुखार दवरात. ए देवाचे माई, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलले. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. ए संस्थाल्याचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्या म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खोतखोत्यान मागतां, ज्या खोतखोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळोवन दी. आमेन. सगळीं बरोबर नमान मरी म्हणुया. नमान मरी कुरपेन बोलले. सर्वेस्पोश दायेसा ओस्ट्रियामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरी देवाची माई, पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. Rosalie Saibini, tu amcina, Misrona kami amcima, Guru Maria, Dukani Roja, Amcima.